मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? हाय गाय, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. थंबनेल पळोवन तुमकां कळत आसतलें. बर्थडे बॉय सायडीन बसला. हाय वन. हाय. आयज बर्थडे बॉय. आयज बर्थडे शिवाचे. आयज आसा 10th ऑगस्ट आनी 10th ऑगस्ट शिवाचे बर्थडे. फाटोफाट सेलिब्रेशन आमगे. केक खावंक सारकें हांगा येयला गे गळ्यार. ओके, जस्ट आमी चाय बीन पिवन भायर सरला. स्कूलाक गेला. आयज वचना वचूंक ना. काल लास्ट पेपर न्ही. आयज न्हिदता खंय पांय वय करून असं म्हटलें. आणि असं म्हटलें तांकां कितें त्रास आयज आहा म्हणजे रक्षाबंधन आखी करपाचे असं म्हटलें. वचना हांव पालो असो. सो आतां आमी वयता टेम्पल हांगा तोड्डात गणपती टेम्पल. म्हणजे म्हटलें पांय पडून येवया. जाल्यार हांव वयचो ना. हांवें म्हटलें वच म्हटलें. ताका आतां वचूंक ना खातीर कामां. तो म्हटलें यो म्हटलें हांव येता वचून पांय पडून मातशें बेगीन येवया म्हटलें. सो जस्ट आतां भायर सरला आमी. सो कितें आहा सांजचें आयज सेलिब्रेशन बीन ते तुमकां सांगता मी घरा वचून. ओके, बारीकशें सेलिब्रेशन आसा. अशें व्हडलेशें कांय ना, घरानूच. ओके, ते चालू आहा. आणि ऑन द स्पॉट म्हणजे रातचेच सगळे डिसिजन. रातचे 8 कित्याक खबर आहा तो मातसो भिता. पयलीं सगळें प्लॅन केलें जाल्यार मागीर इव्हेंट बी जाल्यार ताका लागून तो रातचे 8-9 पर्यंत रावता. इफ काय इव्हेंट ना मागीर तो प्लॅन करता फाल्यां कितें करया म्हणून. सो काल मातशें एक डिसिजन घेतली. बारीकशें प्लॅन केला आमी. कितें तें मागीर तुमकां हांव घरा सांगता. ओके, जस्ट आतां भायर सरला आमी. देवळान पांय पडून येता. ओके, चला. खंय वच कोण म्हाका मेळटा हेका. तर पावली आमी तोड्डा गणेश टेम्पल. ऋतिकान कॉइन लायले. आपण मस्ती करचो ना खंय, बरो अभ्यास करता खंय. आणि ते कॉइन स्टीक जाले. हॅपी आता तुवें देवा कडेन कितें मागला पळय ते तुवें करूंक जाय. तू देवान तुजी विश हें करतलो, कंप्लीट करतलो. तू मस्ती करतलो ते खबर ना कितें तें. चल. सेकंड टाइम लास्टाक थंय गेल्ले न्ही आमी हनुमान टेम्पल. थंय अशेंच स्टीक जाल्लेले कॉइन. कितें मागले देवा कडेन? सगळें बरें जावं. सगळ्यांचे बरें जावं आणि तू 100 वर्स जगू. जस्ट जालें आमचें कशें बसलां आमी घरा वयता. ओके, पावली आमी घरा. उदरूच पावल्ले. ओके, सांग तुमकां आयज कितें आहा तें सेलिब्रेशन. बारीकशें सेलिब्रेशन जस्ट घरानूच. तूं आनी बॅग घेवन खंय वयता रे? ट्युशन वयता. ओके, घरानूच एक बारीकशें सेलिब्रेशन आहा. म्हणजे आमचे नेबर्स बीन आहा आनी शिवाचे क्लोज फ्रेंड्स बीन आहा. तस तांकां आपयतले आयज एक बारीकशें. आनी शिवाक अशें आवडटा बर्थडे बीन करपाक आपले. सो कित्याक धाकटे आसतना हांवें बर्थडे बीन करूंक ना न्ही. सो ताका आतां करूंक खंय दिसता. सो तो करता. आपल्याक आवडटा म्हणटा तो. जस्ट बारीकशें व्हडलेशें कांय अशें ग्रँड अशें ना. जस्ट घरानूच लोकांक आपयतले. केक कटींग जेवण आसतलें. आयज हांव छोले करतले. छोले रेसिपी तुमकां शेअर करतले. एक 15-20 लोक येतले. चड म्हाका दिसना. थोडे लोक ना हांगासर गेला. सो एक 15-20 येतले. छोले करतले हांव. छोले, ब्रेड आणि वेज बिर्याणी. आयज सगळें वेजूच कित्याक श्रावणूच चलता आनी आयज शेनवारूय आसा. ताका लागून वेजूच बरें हय का न्ही. वेज बिर्याणी सांगला. जस्ट आमच्या वयर न्ही एक ती ऑर्डर घेता वेज बिर्याणी. तिका वेज बिर्याणी सांगला. हांव छोले, ब्रेड, केक आसतले. आनी जोसेफिना केक सांगला. एक 2 हाफ किलो 1-2 केक. आनी ताका सांगला हांवें हें कर म्हणून वेज स्प्रिंग रोल. ओके, ते एक कर म्हटलां. ओके, मागीर सांजचो शूज हाडटलो. केक घेवन येतलो. ओके, मागीर बारीकशें हांगासर एक डेकोरेशन करतलो. शूज करतलो सगळें. तेजे बर्थडे तोच करतलो. जस्ट तेणें सगळें एमेझॉनाचो ऑर्डर केला डेकोरेशनाचें. जस्ट बारीकशें डेकोरेशन करतलें. ओके, सो अशें आसा आयजचें प्लॅन. ओके, बारीकशें सेलिब्रेशन. आनी शिव आतां कांय गिफ्ट बीन कांय दिना हांव. ताका कितें गिफ्ट दिवपाचें. एक्चुअली म्हाजें प्लॅन आसलें ताका एक वॉच दिवया म्हणून. कित्याक शिवाक न्ही वॉच खूब आवडटा. आनी ओके, जे आमी वॉच तो खंय जेन्ना आमी खंय मॉलान बी वयता पळय, जे शोरुमान बी वयता न्ही, तो वॉच पळयता. आनी ते वॉचाचे प्रायस आसा एक 20चे अबाव आसा. 20-25,000 अशें वॉच. ताका तितलें खूब आवडटा. पण तो आपल्याक कांय घेयना. इफ तेच वॉच सपोज म्हाका जाय आनी तेजे कॉस्ट सपोज इतलेच 20,000 बी आहा तर म्हाका तो काडून दितलो. आपल्याक तो घेवचो ना. सो चिंतलेलें की हांव तुका वॉच दिता. सो वॉच दिवनूय फायदो ना. कित्याक लास्ट टायम रेहान येयल्लो पळय, रेहानान ते वॉच दिला ताका. तितलेच तेजे कॉस्ट आसा. तर रेहान ताका वॉच दिला. तो शिव बरो वॉच ऑलरेडी आसा. आनी कित्याक सो आनी कितें दिवं आपल्याक कांय नाका म्हणपा लागलो. चेड्याक कितें दिवपाचें म्हणटा वचया पणजे कपडे बी तो घेता म्हटलें. कांयच नाका म्हणटा. सो असं म्हटलें आपले छोले कर खंय बर्थडे. सो अशें आसा. सो पळोवया सांजचें. ओके, सो चला करया आमी छोले. आयज जेवणाचें कांय टेन्शन ना. कित्याक खबर काल नागपंचमी आसलेलें हें आसलेलें मुगाचो रोस बीन आसा.
आनी बेश्टे आनी कर आनी कित्याक सांजची आमी ती बिरयानी बी घातले तो मुगाचो रोस आसा आंबाड्याचें तें आसा करी आसा म्हटलें हें फ्राय करया म्हटलें केळी कच्चे केळी हाडलेले म्हापसा पणजेसून पळय तो फ्राय करया म्हटलें आनी काय करनाका म्हटलें सो आतां हांव छोले करता रेसिपी तुमकां शेअर करता आनी हांगासर हांव पिता नाशण्याचे आंबील नाशण्याचे खूब जाणां हांव म्हटलें ऋत्वीक दूद आनी कॉम्प्लेन घालून पिना न्ही ताका नाचण्याचें कर म्हणून नाचण्याचें हांव ताका दिताच जेन्ना तो घरा आसता पळय तेन्नाच जेन्ना तो स्कुलान बी वयता पळय तेन्ना दिवंक मेळना न्ही कित्याक सकाळीं स्कुलान वयता आमी डायरेक्ट तो 2 येता आमी जेयता तो संडेचे हांव न्ही ताका नाचण्याचें सत्व करून दितात एक ग्लास तो पिता ताका खूब आवडटा तो आयज ताका करून दिला हांवें कितें जालें रे बरो आहा मरे तूं आयज पावस ना आयज पावस आयसलो तो टॅम्पलान गेल्ली पळय टॅम्पलासून येताना पावस मेळ्ळा आमकां बरो व्हडलो येयलो आतां परत मातशें वत येयला ओके सो आयज हांव एक 10-15 लोकांक अशें छोले करतले आनी चड आयटम आमी कांयच दवरूंक ना कित्याक खबर आहा चड सपोज ते आयटम दवरले न्ही कोण खावचे ना आनी रातचे न्ही चड लोक न्ही हेवी कोणूच खायना ते बिरयानी आसा बिरयानी तुमी खाया जाय तितले छोले आसा ब्रेड आसा हय काय न्ही चडूय आयटम दवरले न्ही मागीर तशें उरता मागीर ते मागीर ते वेस्ट जाता सो ताका लागून चड थोडेशें दवरला आमी आयटम व्हडलेशें चड कांय दवरूंक ना ओके सो चला दाखयता तुमकां छोले करून पळया माय स्टायल छोले सो चणे न्ही हांवें शिजोवन दवरला कुकरान हें पळयात आनी बरें शिजला दाखयता तुमकां हें पळया ओके 2 सिटी काडला हांवें सांगासर न्ही हांवें 1 किलोचे मातशें कमी आसा 1 किलो अशें ना हें 1 किलोचे मातशें कमी आसा सो हांवें न्ही कुकरान मीठ थोडेशें बेकिंग सोडा घालून न्ही 2 सिटी काडला तुमकां जाय जाल्यार न्ही म्हणजे जेन्ना तुमी ते कुकरान तुमी घालतले पळय तुमी जाय जाल्यार खडे मसाला बी घालूं शकता ना जाल्यार एक टी बॅग मेळटा च्याची टी बॅग तेय घालतात ना जाल्यार एक पोटली करतात तेतून न्ही सगळे खडे मसाला घालून न्ही तेतून उदकान घालतात आनी सिटी काडटात मागीर ती पोटली काडून उडोवपाचे पण ते जे फ्लेवर खडे मसाल्याचे फ्लेवर आसता पळय ते उदकान इल्ले आसता तर ते बी हांवें काय करूना जस्ट उदीक मीठ आनी बेकिंग सोडा घालून ते 2 सिटी काडला जेन्ना हांव मसाला करतले पळय तेन्ना हांव सगळे खडे मसाला बी घालतले ओके सो जस्ट लायट गेल्ले आतां आयला सो हांगासर न्ही एक 7-8 टोमॅटो घेतला म्हणजे हांव पेस्ट करतले आनी हांगासर एक 7-8 टोमॅटो घेतला हेका बी हांव पेस्ट करतले आनी हांगासर न्ही हांव एक ग्रीन पेस्ट करतले आनी ग्रीन पेस्ट घालून केले न्ही छोले मातशें बरें लागता काय ना सेम कोथमीर पळय इतले कोथमीर घेतला हांवें एक हाफ बंडल न्ही गे हाफ बंडल कोथमीर घेतला तशें पुदिना घेतला मागीर आले लसूण हांव आले लसूण पेस्ट घालतले कित्याक पेस्ट खूब आहा ताका लागून आनी थोडेशे 2 ग्रीन चिली घालून वाटपाचे ओके ग्रीन पेस्ट घालून केले न्ही मातशें बरें लागता सो हें आयदनान करतले मातशें व्हडलें बरें आहा ओके लास्ट टायम आमी शिवाचे बर्थडे केल्ले तो तुमी व्हिडिओ पळयात लास्ट टायम आमी नियाज परवरी नियाज म्हणून एक रेस्टॉरंट आसा तेंचे न्ही चिकन सॉरी वेज बिरयानी ऑर्डर केले हांवें तेन्ना श्रावण आसलेलो वेज बिरयानी आमी ऑर्डर केल्ली तेंचे न्ही वेज बिरयानी बरें आसता नियाजातले सो बिरयानी मागीर गोबी मंचुरी आनी हें कितें तें गुलाब जामून हे आमी 3 ऑर्डर केल्ले पण ते आतां रेस्टॉरंट बंद जाला तेंचे कितें प्रॉब्लेम जाला खंय सो आतां आनी कोणाक दिवपाचें ऑर्डर म्हटलें आसूं म्हटलें छोले करता हांव आनी तिका बिरयानी ती करतली ती बरी करता मातशी ओके चला हांव पयलीं न्ही ती पेस्ट करून घेता कांद्याची पेस्ट टोमॅटो पेस्ट आनी हे ग्रीन पेस्ट हांव करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सांगा पळय टोमॅटो प्युरी रेडी आसा आनी ऑनियन पेस्ट रेडी आहा आतां आमी करूया ग्रीन पेस्ट काय ना कोथमीर घातला पुदिना घातला आले लसूण पेस्ट घातला आनी थोडेशे ग्रीन चिली घातला आनी थोडेशें उदक घातला आतां हें आमकां बरें वांटून घेवंक जाय तो हांगासर न्ही आपल्या ग्रीन पेस्ट रेडी आसा आनी थोडेशे न्ही चणे न्ही अशें मिक्सरांनी मातशें वांटून घेतला अशें वांटून सपोज छोलेंक घातले न्ही छोले मातशें बरें थिकनेस मेळटा नाल्यार पातळ उदक अशें तें बरें लागना तें ओके थोडे चणे घेयात आनी मिक्सरान ताका अशें वांटून घेयात आनी हांगासर न्ही उदीक काडून दवरला इफ म्हाका जाय जाल्यार हांव उदीक हें एड करतलें आनी चणे खंय चणे हांगा आसा म्हणजे उदक काडून घेतला हांवें हें पळय आनी हांवें हांगासर पळय खडे मसाला घेतला तेज पत्ता आनी हांगा जिरा घेतला सिनामन स्टीक घेतला मागीर लवंग घेतला आनी हें छोटी इलायची म्हणटा हेका धाकटी इलायची हें बडी इलायची हे 3 घेतला आनी हांगासर मसाला आसा हळदीचो पिठो कोरिएंडर पावडर रेड चिली पावडर आनी छोले मसाला सो हांवें हांगासर सुहाना हेजे घेतला छोले मसाला ओके पळयतलें हांव मसाला टेस्ट करून पळयतलें इफ म्हाका कितें कमी दिसता जाल्यार मागीर हांव आनीक मसाला एड करतलें सद्या इतलें घातला हांवें ओके आनी आयदन दवरला हे आयदनां करतलें हांव ओके सो करया आमी स्टार्ट करया
सो हांगासर हांवें तेल घातलां आनी तेल न्ही जेन्ना छोले करता पळय तेल मातशें चड घालूंक जाय की म्हाजी ही चड क्वॉन्टिटी आहा न्ही सो हांवें चड तेल घातलां कित्याक बरा तेलांनी आमकां कांदे आनी टोमॅटो पेस्ट बरें फ्राय करून घेवंक जाय जाल्यारूच छोलेक न्ही बरो टेस्ट येता सो तेल सद्या तेल घातलां हांवें मातशें गरम जावं न्ही सो तेल न्ही तापलेलें आसा आतां हांव सगळे न्ही खडे मसाले घालता सो मातशे खडे मसाले आमकां फ्राय करून घेवंक जाय सो आता घाली आमी अनियन पेस्ट सो आता न्ही आमकां हे पेस्ट आहा पळय तेला वांगडा न्ही 3-4 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय मातसो हेका टायम लागता पण 3-4 मिनटांनी हाय फ्लेमीन हेका बरें फ्राय करून घेयात सो 3-4 मिनटांनी हांवें कांदे फ्राय करून घेतला अजून जावंक ना हां जस्ट 3-4 मिनटां ताका फ्राय करून घेतला आतां हांव थोडीशी आलें लसूण पेस्ट घालता हांव ऑलरेडी हांवें ग्रीन मसाला म्हणजे ग्रीन पेस्ट घातला बस थोडेशें घालता हांव 1-2 व्हडलो चमचो ओके आनी बरें न्ही आमकां आतां मिक्स करून घेयात आनी बरें कांदो न्ही पेस्ट आहा पळय ब्रावन जायसर न्ही एका आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय आनी आल्याचे लसुणाची पेस्ट घातला पळय आमी जे रॉ स्मेल वचोंक जाय ते बरें एका आतां आमी फ्राय करून घेता आनी फ्लेम आपण मातशें हाय दवरात आनी कंटिन्युअसली अशें मिक्स करत रावात हांव सकयल जळटलें ओके आतां कांदो न्ही हांव बरें फ्राय करून घेता सो हांगा पळयात कांदो न्ही मातसो ब्रावन जाल्लो आसा चड अजून ब्रावन जावंक ना ओके आतां आमी घालया टोमॅटो प्युरी सो आतां घालया आमी ग्रीन पेस्ट सो जस्ट थोडेशें मीठ घालता आनी चणे शिजतना मीठ घातलां हांवें पण चड घालूंक ना हांवें थोडेशें घातलां ओके आतां हें आमकां न्ही बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी आतां हें टोमॅटो बी न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय आं हो स्टेप न्ही तुमी बरें करात म्हणजे हे जे मसाला आहा पळय बरें कूक जावंक जाय जाल्यारूच छोले न्ही बरें जाता ओके आतां ती ऑयल सेपरेट जायसर न्ही आमकां हें न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय आनी कंटिन्युअसली ताका स्टर करत रावात फ्लेम आहा पळय हाय दवरात सो हांगासर पळयात हांवें पेस्ट जे घातलेले पळय बरें फ्राय केलेले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की तेल न्ही सुटलेलें आहा सो आतां आमी घालया मसाला जे तुमी दाखयल्ले पळय तेच मसाला घालता हांव सगळे सो बरें एका मिक्स करून घेता सो हें पळय एकाने बरें मिक्स केलां आतां न्ही बरें हें मसाला न्ही शिजोवंक जाय सो ऑयल सेपरेट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय सो तुमकां दिसतलें मागीर अशें सायडीन न्ही ऑयल मागीर सेपरेट जाता ओके सो हांगासर पळयात मसाला आहा पळय बरें कूक जाल्लें आसा आनी ऑयल बी सेपरेट जाला ओके सो हें मसाला आहा पळय आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय जाल्यारूच छोलेक न्ही बरो टेस्ट येता सो आतां हांव लास्ट घालता कसुरी मेथी हें स्कीप करनाकात हेतून न्ही बरो टेस्ट येता ह्या स्टेजीर घालप त्या स्टार्टींग तुमी घालनाकात कित्याक हेका चड टायम लागना कूक जावपाक जस्ट 1 मिनटान हेका आमी बरें कूक करून घेवया सो आतां आमी घालया हे जे पेस्ट करून घेतलेले पळय चण्याचे ते घालता मातशे थोडे चणे घालता सो बरें एका मिक्स करून घेता सो पयलीं उदीक बी काय ऍड करनाकात पयलीं न्ही बरें एका मिक्स करून घेवया सो जे आमी चणे शिजयल्ले पळय ते उदक घालता थोडेशें सो हें पळयात इतलें पातळ दवरतलें हांव आनी चड पातळ करचें ना टेस्ट करून पयलें हांवें मीठ कमी आसा थोडेशें मीठ घालता बरें एका मिक्स करून घेता सो मीठ घालून हांवें बरें मिक्स केलां आतां एका आनी मातशें खतखतो हाडया आनी लास्ट घालया आमी कोथमीर सो हांगासर पळयात एका बरें खतखतो आयिल्लो आसा तो लास्ट घालता हांव कोथमीर सो हांगासर छोले रेडी अशेंच करता हांव ओके कमेंट करा कशें जालें तें बरो येयला वा कृतिका वास येयलो खंय हय सो जस्ट शिव न्ही आत्तां जेवन गेलो तो बेगिना गेला ताका मातशी बारीक बारीक कामां करूंक जाय न्ही मागीर येवन ताका हालें बेगिना येवन डेकोरेशन कर म्हटलें कित्याक आयज आकाश ना आयज आकाश इव्हेंटाक आहा ताका लागून सो थोडें शिवाकूच पडलें हय सो थोडेशें हें टेबल चेअर बी हाडूंक जाय की बसपाक हांगा जागो ना न्ही जागो आसा चेअर ना चल शिव ऋतू आयकून जेयलो आयज छोलेन आवडलें तें ताका सो कालचें आसलेले आंबाड्याचे मागीर बनाना फ्राय केले बनाना फ्राय केला आनी हे पळय बनाना कित्याक खावना बनाना फ्राय
बरो तू ओके जेयता आमी जेवन तुमी डायरेक्ट सांजचे मेळटात आनी कांय ना म्हाका मातशी व्हिडिओ एडिट करूंक जाय तो घालूंक जाय म्हाका मागीर ओके मागीर मेळटा तुमकां सांजचे चला सो हांगासर बर्थडे बॉय बाबडो आपुणूच रेडी करता सगळें आयज बर्थडे कोणाचे आनी शिवाचे 40 बर्थडे आं जाणटो आला खंय आपूण हे लायला आमगे बियर बी कांय ना शिवान हे लायला चियर्स खंय पण आमगे ज्यूस आनी उदीक आहा पळय टायम पळयता कितलो आलो 6:15 आली बेगिना बेगिना तो चेअर्स बी हाडून दवरला सगळे आनी हे कवर चेंज केल्या बरी दिसनाले ते आनी शिवाचो बर्थडे म्हटल्यार मातशें चकाचक आसूंक जाय न्ही हे सगळे एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले शिवाता हय सो हांगा सगळें दवरला चेअर हांगा भायर थोडे दवरला हांगा थोडे दवरला चेअर तूं कितें काम ना रे ओके सो ऑलमोस्ट जाला काय ना व्हडलेशें सिंपल अशें आं शिवाक मना आसलेले आपले बर्थडे करूंक जाय सो आमी बारीकशे घरान करतात हय का न्ही हय सो पळय हांगासर टेबल आमचो हांगासर लायला 40 म्हणून ओके जालें कंप्लीट हें ओके चला रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो हांव हांगा रेडी जाल्लें आसा अजून बिरयानी येवंक ना केक हाडपाक गेला आकाश बर्थडे बॉय रेडी आता आई रेडी जाला आनी ऋतू रेडी जाला बर्थडे बॉय आतां रेडी जावंक ना ओके टायम जाला 7:00 10 मिनटां उरला आई पळयताय आई हाय आई रेडी जाला सगळें रेडी आसा फक्त वाट पळयता आमी गेस्टांची वाट पळयता ओके मागीर शिवाता मेळटा तुमकां ओके चला आपण आमचो हिरो रेडी आलो आम्ही हांगा पयलीं रेडी जाला हो हिरो आमचो बर्थडे बॉय आता रेडी जाला पॅन्ट आनी शर्ट घालपाक कितें टायम लागता बरे केस घेवन हे कितें करतालो कितें ते स्पाइक करता खंय हय कमेंट करा आयज बर्थडे बॉय कसो दिसता हय ऋतूचो पप्पा रे आनी कोणाचो पप्पा ऋतिकान कार्ड केला शिवनाथा खंय व्हडलो की हे बंगलो बांदून खंय ते ड्रॉइंग काडला ऋतिक पप्पा कितें बंगलो वयता व्हेरी गुड आं बरो बंगलो हे कोण रे पप्पा हांव न्हाय तूं ना तुकाच ते बंगलो तूच राव ते बंगल्यान आमी रावना तूच राव बाबा ते मॉडर्न हे ते ऋतुकाच्या टायमाचे ते दार ते ऋतुकाच्या टायमाचे दार ते दार पळय कितें धाकटे काडला तूं घुसतलो मरे तूं आसूं कितें जावं तशें घुसपाचे ओके चला सो केक आयिल्ले आसा हे म्हाका दिसता आल्मंड ट्रफल कितें म्हणटा ओके चोको आल्मंड ट्रफल आनी हो आसा दाखयता राव सो होय चॉकलेटूच सो दोनी आमी चॉकलेट सांगला ओके सो घे एक हितून केला हॅपी बर्थडे पप्पा हॅपी बर्थडे शिव आनी एक करपा आसलेले हॅपी बर्थडे हजबंड हय नेक्स्ट टाइम करूया 3 केक 3 जावपाचे केक हय थंयच दवर ऋत्विकाचा बेस्ट फ्रेंड येला ऋषांक अरे सगळं हाय म्हण मरे तो तुझ्या मम्मी केक धाडून दिला दाखयता तुमकां मागीर तो 3 केक जाले आयज अजून कोण येवंक ना आनी ही आसा ऋषांकाची आजी सोनियाची मम्मी सोनिया मागीर येतले खंय ऑफिसान गेला खंय काम म्हणजे आयज मिटींग आहा खंय सो ते मातशें लेट येतले खंय सो मागीर मेळत तुमकां ओके चला पळय सगळे हाय म्हण मरे तो बिझी आहा कार्टून पळयता चिल्लर पार्टी येयला हांगासर अक्षय सगळे हाय म्हण सगळे हाय म्हण सो हांगा स्नेहा येयला स्नेहा आनी सुप्रियाची भाशण सोपना आमचो हांगा शेल्टर बाब येयलो
तुझेच वाट पळयताले म्हाका की कॉंग्रेच्युलेशन काय ना नो गिफ्ट बस बस हाय से हाय अरे वा बरी फर्स्ट टाइम हाय केले हा बस 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 गेम रे बाटलीची गेम ओय शेल्टन बाप ऐकता शेल्टन जाऊन गेला कशें आसलें जेवण जेवण कशें आसलें सुपर छोले हांवें केला बरीच लायकून हांगा हांगा अर्दी बच्चा पार्टी कसले बाटलेची गेम खेळतात हा आणि कितें बडा पार्टी बाय हो बरे कपडे घातला तू आय यू टू पे पण सगळी जाणां येयला कुत्र्याक पळोवपाक पळया सगळी जाणां येयली तो जस्ट जाले आमचे 11:30 जाले सगळी जाणां गेली कशी दिसले सेलिब्रेशन फॅन्टॅस्टिक आवडले सगळ्यांक जेवण बी सगळ्यांक आवडले छोले तर आवडले छोले हांवें केले न्ही सगळ्यांक छोले आवडले खंय सोंपले पळय छोले काय उरूकूच ना सगळे सोंपले पुलाव थोडेशे उरला म्हणजे गरम करून थोड्यांक दिले हांवें डब्यांक घालून थोडे उरला म्हटल्यार फाल्यां आमी खावया ओके कितें वेस्ट करूंक जाय सो बरें जालें न्ही शुना कितें जावं स्वीट एंड शॉर्ट एन्जॉयड गेट टुगेदर बरें दिसता सो आमी न्ही स्ट्रिक्टली सांगलेले सगळ्यांक की गिफ्ट बी हाडप ना म्हणून तो पळय आयदन आसता व्हेरी गुड मम्मी हेल्प करता सो आमी सांगलेले की गिफ्ट बीन नाका म्हणून तरी पूण न्ही हे पळय हें घेवन येयला आनी ते बी एकल्यान सेम टू सेम आनी भितर आनी घाली अमेन दिला आई जालें मगे हां थँक्यू फ्रेंड हें दिला अमेन तेणे बी सेम हे पळयात बरी दिसता म्हाका बुके ओके तो जाल्लें आसा आतां सगळें हें काडूंक जाय आयदनां अर्दे घातले हांवें शिव तेंचे उलयतालो लोकां कडेन हांवें म्हटलें म्हाजें काम करता सो अर्दे आयदनां घातले आनी इतलें उरला पुरो जालें ओके जालें आनी कितें म्हणटा सगळ्यांक थँक्यू म्हण तूं सगळ्यांक थँक्यू म्हण तुका बरें लोकांनी विश केला सगळ्यांनी थँक्यू म्हण पयलीं थँक्स एवरीवन फॉर विशिंग मी फॉर माय बर्थडे ओके आणि हे व्लॉग करपाची परिस्थिती ना
पुरो जालें आतां मातशें क्लीन बी करूंक जाय फ्रेंड्स ओके तो कितें रे उदक घेतला उदी घेतला इतू जाला ओके चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता न्ही करूया ओके हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you friends. Please see your comments and subscribe to my channel. God bless you all. आई बाय म्हण चला बाय Bye. सो बर्थडे विश करूया सो काल न्ही एक बर्थडे आसलेले आनी काल न्ही आमी व्हिडिओ घालूंक ना ओके सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे मार्ता कुटिनो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचे हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मार्ता कुटिनो आनी आयज आसा 2 बर्थडे आसा आयज नथन काउंटो इफ नाव बीन चुकल्यार सॉरी म्हणटा सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचे हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नथन आनीक आसा प्रिनेश तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचे हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रिनेश नथन आनी मार्ता या रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. चला बाय